3 दीस आमी झाशी काडले। त्या 3 दीस कोण कीर्तन करतालो, कोण जप करतालो, कोण अन्य करताले, पण आमी ऑफिशियली आमकां अरेस्ट जावना। 4थ्या दीस आमकां अरेस्ट जाली आनी आमकां बसीन भरले। आनी जेन्ना आमकां बस ती थंय जेल ना, झाशी तशी व्हडली जेल ना, थंय एक किल्लो आसा झाशीचो, तर त्या किल्ल्याचेर आमकां व्हरून सोडपा आशिल्ले। जवळ जवळ 6 बशी आशिल्ल्यो। त्या 6 बशीन जेन्ना आमकां चडयले त्या वेळाचेर भरगच्च मार्केट आशिल्लें आनी त्या मार्केटांतल्यान जो आमकां एक प्रेम मेळ्ळो त्या लोकां कडल्यान हो अतिशय म्हणजे अजुनूय जर याद जाली जाल्यार आंगार कांटो येता। बिस्किटीचे पुडे जे ल्हान ल्हान गाडेकार आसात जे आमी फ्रुटवाले पळयतात ते फ्रुटवाचे टोपरेचे काडून बशीन दिवप, ब्रेडवाले अशे प्रमाणे जे तांकां शक्य आसा ते सगळे आमकां दिले। 3 दिसाच्या ते वास्तव्यात भितर जेन्ना प्रभात फेरी काडटाले, मुखमोर्चा काडटाले आनी काडटाले त्या वेळाचेर थंयचे जे हिंदू फॅमिली आशिल्ल्यो त्यो आमच्या गळ्यान माळो घालप, पांयाचेर दूद घालप आनी अक्षरशा आमकां पांयां पडप। वास्तवीक ते आमी अशें कल्चरान आमी गोंयांत वाडून नाशिल्ले आनी आमी ते केन्ना पळोवंक नाशिल्ले, पण त्यांचे अभिप्राय आशिल्लो की रामाच्या नांवान तुमी आमच्या घरा पर्यंत पाविल्ले आसात तेन्ना ही आमी जी कारसेवकाची सेवा करता ही सेवा आमची रामा पर्यंत पावतली ही तांची एक भावना आशिल्ली आनी त्या भावनेन आमकां प्रीत करताले। ज्या वेळाचे आमकां ऑफिशियली अरेस्ट केले झाशीत आनी थंय दवरले त्या वेळाचे आमकां कर्फ्यू लागलो। गोवा हो शांत 25 वर्सां पयलींचो आमी कर्फ्यू म्हणून केन्नाच पळोवना। दंगल पयली ती कोंकणी मराठी वेळाचेर तेन्नाच, पण ती सगळे गोमंतकान अनुभवना। आमी फक्त पळोवपाचें फक्त टीव्हीचेर आतां आशिल्लें, पण प्रत्यक्ष कर्फ्यू लागप आनी तो एक्सपिरियन्स करप हो खूब अनुभव वेगळो आसा की आमकां केन्नाच गोंयांत आमी कर्फ्यू पळोवना, पण कर्फ्यू लागले उपरांत रस्त्यार पळयले उपरांत जो मार पडटालो तो मार भिवनूच आनी कोण हें करनाशिल्ले। अक्षरशा एक रस्तो 2-2, 3 दीस कंप्लीट ओसाड आसतालो, थंय कोणूच ना। आमकां कळ्ळें की अयोध्येच्या फुडलो प्रवास करणे शक्य ना, कारण येणाऱ्यो सगळ्यो ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो झाशी डिटेन करपाक लागले। फुडलो प्रवास ना आशिल्लो की रस्ते ब्लॉक केल्ले, ड्रेनेज मारिल्ले, काही वेळाचे 1-2, 3 मिटराचे आडे बांदिल्ले आशिल्ले। अशे रितीन सगळे प्रवास जेन्ना सगळे वाटो बंद जाल्यो त्या वेळाचेर थंय रावप इतलेंच आमचे कडेन आशिल्लें। अशा पद्दतीन जवळ जवळ आमी 8 दीस झाशी काडले। ताजेर आमकां रितसर पुलिशेंतल्यान रिलीज डॉक्युमेंट दिलो आनी आमकां रिटर्न प्रवास जालो। रिटर्न प्रवास जेन्ना सुरू जालो त्या वेळाचेर अशें येणारी प्रत्येक ट्रेन ही भरून येताली तेन्ना केन्ना पावत कशे रितीन तेन्ना आमी आमचो जीव कसोय तरी आमी त्या ट्रेनीन काडलो आनी आमी परत जवळ जवळ 14व्या का 15व्या दिसा केन्ना घरा पावले।